तयारी करूया. पेज नंबर 32. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ, ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನಿಂದು ಆನಂದಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ, ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನಿಂದು ಆನಂದಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ, ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ, ಬಲಿ ಪೀಠವ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 परत या बहुपवित्र साक्रामेंटांत तू गरजसो हजर आसाय तुझे हजरपण या घडी आमी बघून आसाव तुझे हजरपण आमी वळखून घेताव आमचे तकले भागान खालसान जावन आमी तुका नामान आमी आराधन करताव तू आमचो देव आमचो बळवंत देव आमचे सांगत आसो तो इम्मानुएल आमचे खातीर मनीस जाल्लो तुझ्या येण्याक आमी तयारे करना आसता तुझे सांगत रावंक वो थोडो वेळ तुझे संगी कोसोंक आमी हांगासर आयल्या हांगासर जमलेल्या आमा सुमिश्तांचेर तुजी नदर घाल तुजी खाकूल तू या बहुपवित्र साक्रामेंटांत दावन आमकां हर एकल्या ते वाळय आनी त्या मारी पात तुज्या हजरपणांत आमकां दादोसपण दी समाधान दी संतोष दी बरी भलायकी बरेपण दी आनी अशें तुजें तावन आमी हांगा तावन वेता आसतना जायते संतोष समाधान बरेपण घेवन वचूंक आमकां आदार दी आमकां हर एकल्याक आपोड आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत कर कित्याक तूं आमचो देव तूं आमचो बळवंत देव तूं आमचो जीव देव त्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमान करता तुका आमी स्तुती करता आतां आनी सदां सर्वदा आमीन Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मुगाल भवन आणि बहिणीनो संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा म्हणलो वसू देव ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतांत आसा ताचे सांगता वो थोडो वेळ करसूंक ह्या देवा मंदिरांत आमी परत सांगत आसा ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी सर पडल्या आद्वेंताचो काळ जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करना आसा ताच्या जल्माच्या फेस्ताक लागशिल्ल्यान आमी तयारी करना आसा देव मनीस जालो मनीस जालें हें घडीत आमी नियाळ करना आसा देव सर्गींत आवन संवसाराक आयिल्लो जिविताचो वंडो आनी तसो मनीस जाल्लो देव इम्मानुएल ह्या संवसारांत रूप घेतलो जिविताचो वंडो जेजू ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतांत करूस आजार आसा ताचे समकर आमी आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचो देव आमचे सांगता आमचो देव बळवंत देव आनी त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 30 आनी 5 वाक्य 1 तावन म्हणटा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव तुमकां सोडोवंक तो येता धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवन तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता वय मोगाल भवन आनी भयणीनो देव मनीस जाल्लो आमच्या सांगाता रावून त्या मोरणाच्या झाडांतले
कश्टांच्या पासांतले आमकां सोडोवचे खातीर आनी परत हो देव मनीस जाता आमच्या जिवितांत आमकां हर एकल्याक सोडवून दिवंक आमकां हर एकल्याक बरें करूंक आनी अशें हो देव आमचे सांगता हर एक फावटी जाता. कीर्तन 30:3 वाक्या 11-13 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाची ताच्या काळजाच्यो येवजण्यो संततीच्या संततेक. सर्वेस्परस परजेसो देव जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या ती परजा खरेंच सुभागी. सर्गार हांव सर्वेस्पर नदर घालता सगळ्या मनशाक तो पळयता. संवसाराच्या सर्व निवाशांचेर आपल्या सिंहासनार हांव तो दिश्ट घालता. मुगाल भवन आनी भयणीनो आमी कितली बागी पडया. सगळो मिस्तेर ही 2 वाक्यां आमचे मुखार दवरूंक प्रयत्न करतात. सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाची ताच्या काळजाच्यो येवजण्यो संततीच्या संततेक. त्या लागून हर एक दीस हर एक घडी आमचें जिवीत हर एक हें देवाची मांडावळ देवाच्या मांडावळी प्रमाणे चलता आनी म्हणटा वयर तावन सर्गार तावन तो आमचेर हर एकल्याचेर हर एका घडये सुखान आसतना म्हणल्यार बरी ताची नदर घालून आसा. आमी खंय वेता कितें करता पयन करता बसून आसा आनी कितें वावर करनासतना तो देव निरंतरी ताची नदर आमचेर घालून आमकां तो राखून आसा आमकां तो सांबाळून आसा. आमी कितेंय करतना आमचे सांगाता तो रावता. मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या लागून हांवें सांगलें असलो बळवंत देव असलो व्हरतो देव आमचो जावन आसा. त्या लागून एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचे न्हू. ताचे मुखार आमी बसून आसा. आमकांत ताच्या पांयां तळां एक घडी आमी आडया मोगाचे न्हू. आमच्या जिवितांत ताचे मांडावळ आमच्या जिवितांत ताचे योजन आनी ती मांडावळ ती योजन जारी करूंक तो मनीस जाल्लो आनी आजुनी आमचे वयर ताची नदर आसा. हर एक घडी सुखान आसतना आमकां तो पळोवन आसा. आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरून आसा. आमच्या बगलेक तो आसा. असल्या बळवंत देवाच्या संरक्षणा खाल आमी आसा. त्या लागून ती वाक्यां आमी आयकल्ली इसाया प्रवादीची. धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांव हांगा आसा तुमचो देव तुमकां सोडोंक येता. धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव. पळय मोगाच्या बाबा भयणी आमचो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आमकां भेटोवंक आयला आमची सोडवण करूंक आयला आमकां हर एकल्याक आपडूंक आयला. तर आमकांत ह्या देवाच्या पांयां तळा एक घडी आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू. कितलो व्हरतो देव कितलो बरो देव. कीर्तन 140:7 म्हणटा वाक्य 1 हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कितलें बरें. ताची स्तुती करची कितलें सोबीत म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार ताचे जानवायेक मीत मेरना म्हणटा. आमचो सोमी व्हरतो आनी सर्व पदवेदार ताचे जानवायेक मीत मेरना. असल्या देवा मुखार आमी बसून आसा. असल्या देवा मुखार आमी सरपडल्या मोगाच्या बाबा भयणी. ते लागून आमकांत ताच्या पांयां तळा एक घडी आमी आडया मोगाचे न्हू. तसो मोग ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव वाळोवन आसा तुज्या आनी म्हज्या जिविताक. कितलो आमचो मोग करता. आमच्या मोगान बरोवन मनीस जाल्लो आमची सोडवण करूंक आयिल्लो देव आमचे संगी आसा. आमचेर ताची नदर घालून आसा. त्या देवाक आमकांत आमी समर्पण करया. ताचे कडेन एक घडी आमी उलोवया मोगाचे न्हू. आमचे सुख दूख ताका सांगया. आमचे उणेपण अस्गत गाय ताका आमी भेटोवन दिवया. ताची महिमा स्तुती
आमच्या काल जमान्यात हांव आमी घावया मोगाचे न्हू. मोगाचेनो या बऱ्या देवाची या वर्त्या देवाची स्तुती गावन आमी गावया गीत हालेलुया गावन आमी सोम्याक नावाडया पान नंबर 42 सर आमी उबे रावया. Page number 42. Alleluia गावनो आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. Alleluia गावनो आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. Alleluia 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 Alleluia. Jesu येता Jesu येता Jesu येता Jesu आमचो Jesu येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. Jesu येता Jesu येता Jesu येता Jesu आमचो Jesu येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. हात वयर उबारया ताळयो पेटूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया. सांगात आमी सैताची व्हड बोबाट मारूया सांगात आमी सैताची व्हड बोबाट मारूया. Alleluia गावनो आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. Alleluia गावनो आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. Alleluia 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 Alleluia. Jesu येता Jesu येता Jesu येता Jesu आमचो Jesu येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. Jesu येता Jesu येता Jesu येता Jesu आमचो Jesu येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. हात वयर उबारया ताळयो पेटूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया. सांगात आमी सैताची व्हड बोबाट मारूया सांगात आमी सैताची व्हड बोबाट मारूया. Alleluia गावनो आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. Alleluia गावनो आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. Alleluia 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 Alleluia. Jesu येता
जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवण आमकां हाडून येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवण आमकां हाडून येता हात वयर उबारया ताळयो पेटोवया हात वयर उबारया ताळयो पेटोवया सांगत आमी जैताची वळखोपाक मारूया हालेलुया गावन आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गावन आमी सोम्याक नावाडया रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 Alleluia, 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 हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. हालेलुया 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 मुगळा जेजू तू येताय सोडवा नाम सोनिया तू येताय आमकां बरें मनान येताय महिमेन तू येताय प्रत्येक जण या पवित्र साक्रामेंतान तू गरज हजर आसाय हांगासर ह्या आराधनाक आयिल्ल्या विविध माध्यमां मारिफात ह्या आराधनान वांटेली जावन हर एकल्या भाव भयणीक प्रत्येक जावन विविध तरांच्या पिडे शिडे गोळोक जाल्ल्या कश्टा दुखांत आसल्या आनी विविध तरांच्या बेजारांत नालिसायकारांत जाल्ल्या हर एकल्यागे भाव भयणी तुज्या पांयां तळ समर्पण करता हर एकल्याचे तुजी दायल दीस घाल सोमिया हर एकल्याचे तुजे मोगाल दीस घाल सोमिया हर एक आपोड सोमिया या भोव पवित्र साक्रामेंतां मारिफात तुजी कृपा तुजी सकत तांच्या कुडीने वाळोवन दी सोमिया बरेपण तांकां भोगूंक मेळोवन दी सोमिया touch Lord touch heal Lord heal Jesus touch them Lord bless them Lord Jesus bless them apor somia तुझ्या सत्तेन महिमेन apor somia gun somia thank you Jesus praise you Jesus thank you Lord praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. सुमिस्त मी बसया मुगाल भवनांनी बहिणीनो आयतराच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार मते वांजेल अध्याय 11 वाक्यात 2 ते 11 पर्यंत आमी नियाळ करता जेजूच्या येण्याक राखोन रावल्ले कित्याक मेस्सिया विशयान प्रवाद केल्ले आनी प्रवाद केल्ले मेस्सिया येता आनी ताची वाट तयार करूंक जुआन बाप्तिस्ताक फुडें धाडिल्लें आनी जुआन बाप्तिस्त जेजूची वाट तयार करून जेजूचो ताळो जावन आसलो आनी आतां जेजू आयिल्लो पूण आयिल्लो व्यक्ती वचचो जेजूगी म्हणून कशें सोदून काडचें आयिल्लो तो मेस्सिया वचचोगी जुआन बाप्तिस्ताकी एक दुबाव सुरू जालो आनी त्या देखून जुआन बाप्तिस्त ताच्या सिसांक जेजू सरसीन धाडटा आनी एक सवाल विचारूंक धाडटा आनी ते जेजूच्या पांयां तळा येवन जेजू लागीं येवन विचारतात येवसो आसा तो तुंचुगी वा आमी आनी एकल्याची वाट पळयचे येवंक आसलो तो तुंतुगी वा आमी आनी एकल्याची वाट पळोवन राखून रावचे पूण जेजू ताका डायरेक्ट जबाब दिना ताणें विचारल्या त्या सवालाक ताका तृप्ती दिता तसली जबाब दिना तांकां ताचे बदलाक जेजू इतलेंत म्हणटा पाटी वसा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुआंक सांगा कुर्डे पळयतात तोंटे चलतात खोडकार नितेळ जातात केप्पे आयकतात मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मुगाल भवन आनी बहिणीनो लुका सोवांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 जेजून ताचें मिसांव काम प्रारंभ करतना
म्हणली उतरां देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. आनी आपणाचें मिसांव कितें उगडापा गेल्लें. जेजू तेंत मिसांव करनासलो आनी त्या देखून जुवांवच्या सिसांक म्हणटा हांगा कितें घडटा कितें चलोवन आसा तें पळया आनी वचून तेंत सांगा. जुवांक तितलें सांगल्या पुरो आनी तांणी पळयलें आनी ते गेले. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ही उतरां हांव नियाळ करतना आमचे क्रिस्तांवांचें जिवीत कितें ह्या विशयान हांव चिंता आसतना हांवें थोड्या दिसां आदीं वॉट्सॅपाचेर एक व्हिडियो पळयल्लो. देवदास कापिगाड तसो एक नवो नाटक कन्नडांत नाई बाला म्हणलो आयला आनी थोड्या दिसांनी हो नाटक ब्रह्मावार थंय इगर्जेंत खेळोवंक आसा. आनी त्या देखून देवदास कापिगाड ह्या नाटक थंयसर खेळचो उद्देश कितें म्हणून एका ल्हान व्हिडियो मारी पात हें पाश्चात्यात आसा. म्हणटा आसतना ह्या नाटकाचो उद्देश उजिरे दाळबाग कापुजीन पाद्र्याप सोलोन वरच्या त्या मंद बुद्धी आमी म्हणटा सरकी वाडावळणांतल्या भुरग्यांचो आसरो आसा. 100च्याकी चड भुरगीं थंयसर आसात ह्या भुरग्यांच्या बरेपणाक, तांच्या त्या बरेपणाक. आनी त्या देखून हो देवदास कापिगाड एक हिंदू भाव म्हणटाना म्हणालो थंयसर ते पाद्र्याप काबुजीन पाद्र्याप ह्या भुरग्यांची मोगान जतन करतात, तांच्या कश्टा दुखा पावतात, तांकां आदार दितात, घरांनी वचून तांकां आपोवन हाडटात, आपोवन सोडटात, जायतो वावर करता. त्या देखून आमी हें पळयलां त्या देखून ह्या ड्रामा मारीपात कितें पयशे मेळटात हे त्या बऱ्या कामाक, थंयसर त्या बऱ्या कामाक. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज आमचे क्रिस्तांव पळोवन असल्या बऱ्या कामा मारीपात दिसून येजे हांव क्रिस्तांव म्हणून म्हज्या तोंडान उलोवच्या चड जेजूचें मिसांव आमचें मिसांव आनी जेजूचें मिसांव आमी जारी करतना आमच्या बोवारी आमची भाव भयणी पळयतली क्रिस्त हांगासर आसा. हें क्रिस्ताचें मिसांव म्हणलें तें उगडापें जाता. मोगाल भवनो आनी भयणीनो, थोड्या दिसां आदीं हांव बेंगलोर गेल्लो. आमकां शिवमोगाच्या बिस साहेबान एक टॉक दिल्लो आनी एक टॉक दिता आसतना आज आमकां क्रिस्तांवांक भारत देशांत केनतात, आमकां दुर्सातात, आमकां नाच करूंक पळयतात. कित्या खातीर एक सांगलें, कित्या खातीर की म्हळ्यार आमी केवळ आसचे इल्लोसो लोक, एक थोडे पर्सेंट आमी सगळ्या भारतांत आसचे, पूण आमकां कित्या भियेतात. आमचे नीज जावन तांकां बेगी नीज जावन बे आमचे न्ही, आमकां कितेंय करीत कालेंय करीत आमचे तांकां नीज जावन बे न्ही, पूण कित्या खातीर आमकां नाच करूंक आमचो ताळो दामून व्हरूंक पळोवचें. कित्याक की म्हळ्यार आज आमी सोमयाचें हें मिसांव करनासाव. समाजांतल्या कीळ लोकांक, दुर्बळ्यांक, गत आदानातलेल्यांक आमी वयर हाडनासाव, तसल्यांक शिकाप दिवन एक मनशापणाचें जिवीत आमी दिवंक प्रयत्न करनासाव. समाजांत तांकां एक स्थानमान दिवन हें नाका. तांणी थंयच उरपा जाय, तांणी कश्टां जाय, तांचें जिवीत तशेंच उरपा जाय. कोण वयर आसा तांणी वयर वचपा जाय, हें थोड्यांचें चिंताप, सगळ्यांचें न्ही तरी थोड्यांचें चिंताप. आनी त्या देखून आमी हें सोमयाचें मिसांव करता, हें बरेंपण करता, हें पळोवंक जायना. त्या देखून आमचो ताळो दामून दवरूंक आमकां कितलें मोती भितर दवरूंक साध्य आसा तें करूंक पळोवचें. कित्याक हें मिसांव करूं नजो, सोमयाचें मिसांव करूं नजो, असलें संती जावन नजो म्हणलें हें स्वस्थ करच्या खातीर. मोगाल भवन आनी भयणीनो, पूण जेजू आमकां स्वस्थ सांगता. तो आयिल्लो, तो मनीस जाल्लो उद्देश हो हरी एकल्याकी मनशापणान लेखच्याक, हरी एकल्याकी एक मनशापणाचें जिवीत लाभोवच्याक, त्या मनशापणाच्या जिविताक उबारच्या खातीर मोगाचें न्हू. त्या देखून आज आमी क्रिस्तांवांनी येंत मिसांव करूंक आसा. त्या देखून वांजेलांत जेजू म्हणटा कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कूड आनी आत्म दोनी येमकोणान घाल नाश करूंक शकतल्या ताका भियेया. त्या देखून कुडीचो जीव काडटल्या भियोवचें न्ही. आमचें मिसांव क्रिस्तांवपणाचें मिसांव आमी तें करूंक आसा मोगाचें. आनी हें मिसांव करतना देव मनीस जालो सोमी आमचे सांगात आसा.
तसो मोग बळादीक तरान आमचे थंय आसा आनी त्या देखून इसाया प्रवादीच्या उतरां मारिपात अध्याय 43 वाक्या 2 आनी 3 कितें म्हणटा, तूं उदकांतल्यार वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करूंक सोकच्यो नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी ओत्तू मिस्तेर आमी नियाळटा मोगाचे न्हू. वो देव कित्या मनीस जाल्लो, आमची सोडवण करूंक, आमचे सांगात रावंक आयिल्लो वो देव आमकां काळोखांतले उजवाडा काडच्याक सगळ्या मनशा कुळाक मनीस जाल्लो देव आमचे सांगात आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून आमी सोमयाचे मिसांव करूंक आसा. सोमयाचे मिसांव करतना आमच्या सांगाता तो बळादीक तरान आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून परत एक घडी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया. येवसो आसा तो तुंसू वा आमी आनी एकल्याची वाट पळयचय. मोगाच्या भावा भयणी, मनीस जाल्ल्या देवाक तूं वळखताय? तुज्या दिसपट्या जिवितांत ताका तूं अनुभव करताय? आनी ताचे मिसांव तूं करनासाय गे? एक घडी आमकां आमी विचारया. वा बियान आमी हे सांडून पयस करूंक धांवताव गे? सोमी आमकां म्हणटा धैर्यादी उतरां, उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार ते तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. मोगाल भावन आनी भयणीनो, असल्या बळवंत देवा मुखार आमी आसा वचता. आमकांत आनी प्रत्येक जण आमची सगळी पवित्र सभा सोमयाच्या पांय तळ आमी ह्या घडये हाडया मोगाचे न्हू. कितले कश्ट अनवरां आमच्या पवित्र सभेक, प्रत्येक जण आमच्या भारतीय पवित्र सभेक आमकां मेळत जाल्यार ह्या सोमयाच्या ह्या उतरांचेर, पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांचेर आमी पातयेनी दवरन धैर्यादीक जावंक, सोमयाचें काम, सोमयाचें मिसांव आमी करूंक आमी करपा मागया मोगाचे न्हू. आमी पातयेचो देव, आमी पातयेचो देव तो बळवंत देव, सोमी जेजू क्रिस्त मनीस जाल्लो देव. आनी ह्या देवा मुखार आमी आसा मोगाचे न्हू. तेगून ताच्या पांय तळ आमकांत आमी समर्पण करया. आमी मोरता मुसरी ताचे खातीर जियोंक, ताचे मिसांव करूंक आमी करपा मागया. आनी आमी गावया गीत ना नंबिरवा जीवंत देವರು येसु, पान नंबर 135. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಬಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವರು ಯೇಸು, ನಾ ಬಲಗಲೆಂದು
ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವರು ಯೇಸು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲು ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು. ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು. ಪಾಪಿನ ಮನ ಮರಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು. ಪಾಪಿನ ಮನ ಮರಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನೇಸು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು. ಹಸುವಿಂದ ಬಳಲಿದರು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು. ಹಸುವಿಂದ ಬಳಲಿದರು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು. ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೊಂದಿರಲು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು. ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೊಂದಿರಲು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು. ಸೋತು ನ ಕುಗ್ಗಿರಲು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಿದರು ನನ್ನೇಸು. ಸೋತು ನ ಕುಗ್ಗಿರಲು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಿದರು ನನ್ನೇಸು. ನಾನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. मुगाल भवन आणि बहिणीनो ते सुवांजलाचेर आनी एक वाक्य आमकां पळोवंक मेळटा. पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तूं तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा,
तो तुझ्या येण्याक तुझी वाट तयार करतलो. मोगाचनो आज पवित्र सभा मुरयेच्या कातावीन काळजाची परब आचरण करता. आता मुरयेक देवान विसरून काडले आणि तिच्या जल्मातावन कातावीन पातकावीन तिका सांबाळले. कित्या खातीर? तिच्या खातीर न्ही, जावंक बरो एक तिच्या खातीर, पूण ताच्या की वर्ते देवान विसरून काडलेली ती दूत तिच्या मारिपात तिच्या देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत हाडन, ह्या संवसाराची सोडवण करच्या खातीर. आणि ता देखून देवान विसरून काडलेली ती मुरी माय देवाचो वर्तो दूत आणि तिचे जिवीत पातकाविने तिने जियेले देवाच्या पुताक मनशाकुळाच्या तारकाक ह्या संवसाराक दिवच्या खातीर. त्या देखून मुरी माय एक वाट जावंक पावली, एक तयारी जावंक पावली. आणि त्या देखून हाच्या वांजेलाचें हे वाक्य, पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. आणि एक व्यक्ती जेजूच्या फुडल्यान तसो दूत जावन आयिल्लो जुआंव बाप्तिस्त, ताचे जिविताचेर नदर घाली जाल्यार एक सादें जिवीत, सादें जेवण, मुस्तायकी ती प्राजिताची मुस्तायकी, सादें ताचें उलोवणें, पूण ताच्या मिसावाक समर्पण, मिसावाक संपूर्ण समर्पण केल्लो एक व्यक्ती. आणि त्या देखून ताचे विशांत म्हणली ती उतरां आरण्यांत एक ताळो बोब घालता, देवाचो ताळो, देवाचो ताळो जुआंव बाप्तिस्ता मारिपात ताच्या पुताक वाट तयार करच्या खातीर. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आज ह्या वाक्याचो नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयिल्लीं ती उतरां इसाया प्रवादेच्या आपोवण्या वेळार. इसाया प्रवादीचे पुस्तक अध्याय 6 एक तावन वाचतना इसायाचें आपोवणें आनी वाक्य 8 आमी नदर घाली जाल्यार देवाचो ताळो आयकलो आनी म्हणालो, कोणाक हांव धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? आनी तो वळ ताका जवाब त्या ताळ्याक, आबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. आबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी अरियेकली देवान विसरून काडलेले दूत मोगाचे न्हू. आज तोच ताळो म्हाका आनी तुका आयकोंक मेळटा. कोणाक हांव धाडूं? ताचो ताळो जावच्याक, ताचो दूत जावच्याक, ताचे हातेर जावच्याक हांव कोणाक धाडूं? मोगाळ भवन आनी भयणीनो, इसाया प्रवाद्या बरी हांवी आनी तूं म्हणूंक शकतांगी, आबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. तुजी मिसांव करूंक, तुजी स्वार्था परगट करूंक, तुजी वळख दिवंक, तुजी बरी खबर परगट करूंक हांव तयार आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी हर एकली क्रिस्तांवां देवान विसरून काडलेली मोगाचे न्हू, देवान विसरून काडलेली ताका मोगाची. आमी पळयता लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 15 थंयसर ती स्त्री, अध्याय 15 चुकलो, पूण थंयसर ती एक स्त्री पिठांत इल्लें खमीर घाल्यार वा इश्ट घाल्यार इल्लेशें इतल्या पिठाक इल्लेशें खमीर घालतना तें सगळें पीठ फुगता, त्या पिठाक फूग येता. तशेंच हांव आनी तूं आमी अरियेकली खमीरा भाशेन मोगाचे न्हू. आमी खमीरा भाशेन हांव आनी तूं एकले एक कोकलो जावंक पुरो. त्या देखून आमी ह्या दिसांनी मागता प्रत्येक जावन मुखेल्या खातीर बरें मुखेली आमच्या समाजेंत उपजोवन येवच्या खातीर. आमी बरें मुखेली आमच्या समाजाचे एका इश्टा भाशेंत तें पीठ वा सगळी समाज बदलूंक शकतात आसले. त्या देखून आमी सांगचें आसलें, आमी मागचें आसलें, असले मुखेली आमकां जाय, असले बरें मुखेली आमकां जाय. आमी तें आनी त्या देखून आज जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा, कोणाक धाडूं? कोणाक धाडूं? तूं तयार आसा गी. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमचें आपोवणें तेंच मोगाचें न्हू. त्या देखून आमचें जिवीत, म्हजें आनी तुजें जिवीत सोमयाच्या त्या ताळो जावच्याक, सोमयाचें मिसांव
करच्या खातीर आयते आसा जे मोगाचें त्या देखून हो आद्वेंत असो काळ आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक त्या देखून माते वासोवांचेर अध्याय 5 वाक्य 48 म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जाय सर बरी आमचें सगळें जिवीत बरें जायजें आमी बरेपणान भरलेलीं जायजें आनी सांपेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 1:15 वाक्य म्हणटा तुमकां आपणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व सालींत भाग्यवंत जाया त्या देखून आमचें जिवीत गरजेचें आमचें जिविता मारिपात आज आमी देवाचे दूत जायजे आनी देवाचे दूत जावन ती सुवार्ता आमी परगट करी जाय मोगाचें ती बरी खबर आमी परगट करजे असले दूत जावच्याक म्हाका आनी तुमकां एकल्याकी आपोवणें आसा मोगाचें त्या देखून आमकांत त्या जेजूच्या हातान आमी समर्पण करया आनी आमी म्हणया मोगाचें आपले हांव तयार आसां सुमिया तुजी बरी खबर परगट करूंक तुका साक्ष दिवंक तुजें मिसांव करूंक तुका तुजी सुवार्ता परगट करच्याक हांव तयार आसां आमकांत त्या सुमियाच्या हातांत आमी तयार करया मग समर्पण करया मोगाचें आनी आमचें जिवीत ताका सकता तसलें ताका तसलें सोंपता तसलें एक सोबीत जिवीत जिवोवच्या खातीर ती कृपा आमी मागया मोगाचें त्या देखून एक घडी परत आमचे दोळे धांपोवन आमकांत त्या सुमियाच्या पांयां आमी समर्पण करया सुमियाक आमी सांगया मोगाचें सुमिया आपले हांव तयार आसां तुजो दूत जावंक तुवें जुवां बाप्तिस्ताक दिल्लें तें मिसांव मुरये मायक आमच्या आवयक दिल्लें मिसांव तेंच मिसांव जारी करूंक हांवूय तयार आसां सुमिया आमी तयार आसां धाड म्हाका सुमिया तुज्या त्या मिसावाक म्हूण आमकां आमी समर्पण करया मोगाचें आनी असलें मिसांव करीचे जाल्यार मुजें आनी सोम्याचें काळीज एक जायजें मुजें आनी सोम्याचें मौन एक जायजें आनी त्या म्हजी मेटां ताज्या मेटांनी एक जायजें म्हजी जिणी ताका समर्पण केल्ली ताका सोबता तसली जिणी जायजें मोगाचें त्या देखून त्या सोम्या कडेन एक घडी आमी मागया म्हजें आनी तुजें काळीज ताज्या काळजा सारकें तें कालतें बोळें जावच्या खातीर जुवां बाप्तिस्ता बरी आमचें जिवीत सादें समर्पीत जाल्लें तें जिवीत जावच्या खातीर आनी अशें ह्या आद्वेंताच्या काळार त्या सुमियाच्या मिसावाक येण्याक आमी खरेपणी तयार करूंक तयार जाल्ली व्यक्ती जावन जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागया आनी गावया गीत काळीज म्हजें तुज्या काळजांत एक जावं दी सोमिया मुजें मौन तुज्या मौनांत एक जावं दी म्हजी मेटां तुज्या मेटांनी एक जावं दी म्हजी जिणी तुका अर्गांगीत जावं दी ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावन आमकां ताका समर्पण करया सर आमी उबे रावया पाण संको 120 120 काळीज मोची तुझ्या काळजान एक सावंदी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी काळीज मोची तुझ्या काळजान एक सावंदी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मोणांत एक सावंदी मुजी मेटां तुझ्या मेटांनी एक सावंदी मोजी जिणी तुका अर्गां गीत सावंदी मोजी मेटां तुझ्या मेटांनी एक सावंदी मोजी जिणी तुका अर्गां गीत सावंदी जिनी बर आशा ही मोची सोम्या जावं खाव तुचे बरी जिनी बर आशा ही मोची सोम्या जावं खाव तुचे बरी
कर्जिनी ही रूपांत सदा तुका मानवोंची कर्जिनी ही रूपांत सदा तुका मानवोंची काळीस मोचे तुझ्या काळजात एक सावधी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मोनांत एक सावधी काळीस मोचे तुझ्या काळजात एक सावधी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मोनात एक सावली. मुगाल भाऊन आणि बहिणीनो, एब्रे वांगरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 म्हणटा, देवाचें उतार तें जिवे आनी क्रियात्मक पाजलेल्या 2 दरेच्या तालवाराचे की सडीत प्रभावीक जावन आसा. तर हेंच देवाचें उतार जिवी दितात आसलें, फळादीक जातात आसलें हें देवाचें उतारात आमी आयकूंक वेता, नियाळ करूंक वेता. तर त्या सोमया कडेन आमी म्हणया, उलय सोमया उलय, आयक आतां तुजो साकोर. आमचे कडेन उलय सोमया, तुज्या उतराचो संदेश आमकां दी सोमया. त्या उतरा प्रकार जियोंक आमकां कृपा दी म्हणून हें उतार आमी आयकुचें, आमच्या जिवितांक फळादीक जावच्या कृपा मागून हें देवाचें उतार घेवंक स्विकार करूंक आमकांच आमी आयती करया. आनी परत आमच्या काळजांतान सोमयाक म्हणया, उलय उलय सोमया उलय, तुजो साकोर आयकता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वो अध्याय 11वें वाक्य तावन. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आशिल्ले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक घेवसो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताजे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जाताच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तोड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या बडकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेतां भाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणीय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशीं वेतां आनी म्हणटा, बापा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून तूं लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीं फाटीं सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताजें काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताजो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, बेगीन वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचें घाला. सरबेसो एक पाडको हांड मारा. तुमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक
हो म्हजो पूत मॉर्न पावल्लो तो आतां जिवंत जाला, सुकोन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा, अशें पेस्ताचो दाबाचो सुरू जालो. हेणें ताजो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो पाटी घेवन घरा सरशीं येताना नाच आनी संगीत ताज्या कानान पडलें. साकरा मदल्या एकल्यान आपोवन कितें गजाली म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला, तो शबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुटपुडीत पडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताजो बापूयस भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो, एकच एक फावटी तुजे उतार हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्टां सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकड्याचें पील सयत तुवें म्हाका दिलें नाय. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवांताचेर विबाड केल्लो, तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारलाय. पूण ताज्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मॉर्न पावल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला, सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाचें न्हू, ही ओपार आमी सामान्य जावन पास्कांच्या फेस्ता वेळार करिस्माच्या रितीरे वेळार आमी आयकता. तर ह्या क्रिस्ताच्या येण्या वेळार हाका ह्या ओपारीक कसलो संबंद म्हणलें तुमकां आनी साबारांक भोगूंक पुरो. आमी नियाळ परच्या मागण्या समतेतावन आटोवचो जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचो महत्व. हांगासर हेडिंग वेचीक ओपाचे पुताचे ओपार म्हूण दिलें जाल्यार हांगासर दोग पूत आसात. ह्या दोगां पुतां विशयंत आमी आतां नियाळ करतले. हांव पूत जायचे जाल्यार आमी आदल्या मागण्या जमातेर नियाळ केलो. जेजू क्रिस्त सर्वेस्पराचो बापाचो पूत जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी तो संभ्रम आमी व्हडा संभ्रम आमी आचरण करता. पवित्र पुस्तक म्हणटा सांजुआंवच्या पयल्या अध्यायान थंयच उतार म्हणटा, ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ताची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. तर हांव आनी तुय त्याच देवाची भुरगीं जावंक आसा. आनी देवाची भुरगीं जाय जाल्यार परच्या दिसा आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा, आमी देवाक विधेय जावन ह्या ताजो पाटलाव करूंक आसा म्हणलो पयले नियम आमी नियाळ केल्लो. आज आमी नियाळ करता देवाची भुरगीं जायचे जाल्यार देवाक संपूर्ण होंदून जिवंत तसले व्यक्ती जाल्ल्या वेळार मात्र त्या बापायचे संपूर्ण काय असो अनुभव करूंक आमकां जाता. हांगासर आमी ह्या ओपारेंत पळयलें जाल्यार थंयसर आमी पळयता एक ग्रस्त मनीस जाय पुरतें ताजे कडेन आसा. पूण आखरेक आमकां हें ओपार नियाळ करता आसतना कळटा दोगांय पुतांकी ते अनुभव करूंक तांचे थंय ते एक भोगाप तांचे थंय ते साध्य नासलें. दोग पूत आसले. आमी वेचीक पुता विशयी मात्र चिंता पटोवन आसा. पूण आतां आज नियाळ करता हे दोगी पूत बापाय कडेन इतलें आसलें तरी ते अनुभव करूंक ते दोगी सकनात. हांव आनी तुय देवाची भुरगीं जावन देवाचो तो अधिकार, देवाचो तो सकत, देवाची ती महिमा अनुभव करना जाल्यार खंयसर आमी सुकोन पडल्या. ह्या विशयंत हांव तूं नियाळ करतलें मोगाचें न्हू. कित्याक हांवें तुवें ह्या संवसारांत देवाची भुरगीं जावन प्रभावीत व्यक्ती जावन
जियोंक जाय जाल्यार खंयसर आमी सुकोन पडल्या. देवाचो अधिकार ताज्या भुरग्यांचो तांचो भुरग्यांनी अनुभवचे, तरी पूण कित्या खातीर हांव आनी तूं अनुभव करूंक शकना आनी कितें हांवें तुवें करी जाय. देवाचो भुरगो जावन देवाचें भुरगें जावन जियोनच्या पासत हांवें तुवें कितें करी जाय म्हणलें आयच्या दिसा आमी नियाळ करतले मोगाचें न्हू. हांगासर थंयसर दोगां पुतांचें उदाहरण दिता आनी पयल्या पुता विशयी थंयसर सांगता, धाकट्या पुता विशयी सांगता, बाबा म्हज्या वांट्याक येवच्या आस्तेचो इसो म्हाका दी. म्हळ्यार अर्थ कितें म्हणलें सवाल. वो पूत सांगता, बाबा तुजे ओट म्हाका रावोंक नाका, म्हाका स्वतंत्र जावंक जाय आनी हांवें कित्या कितलो तेंप तुका होंदून हांवें जियोवचें. म्हाका जायना पा सगळो वेळ तुज्या फाटल्यान तुका होंदून जियोंक म्हज्या कडल्यान जायना. हांव एक स्वतंत्र जावन जियोंक आशेतां. मोगाचें न्हू, पवित्र पुस्तकांत स्वतंत्र तरान जियोवचें म्हळ्यार आमी ताका देवा विरोध रेबेलियन ह्या ताच्या विरोध गेल्ल्या बरें जावन आसा. मोगाचें न्हू, केदाळा एवेन चिंतलें, त्या सोरपान सांगलें, तें फळ केल्ल्या वेळार तुवें त्या देवा बरेंच जाणवोन जातलो म्हूण केदाळा सांगलें गी. तेच वेळार त्या एवेक भोगलें हांवें स्वतंत्र जावंक जाय. कित्याक देवा वटो सगळो वेळ हांवें ताजेर डिपेंड जावन आसचें. पयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, उत्पत्ती ग्रंथांत 3 अध्यायान 3 वाक्य म्हणटा, पूण बागेच्या मोदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नसो, मात्र न्ही ते आपणूक लेगून नसो, तशें जाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात. देवें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. हें पळयत आसतना एवेक जालें, हांवें कित्या खातीर हांवें आणकी ह्या देवा फाटल्यान होंदवून जियोवचें. खंयचें सोमा खंयचें सूख म्हाका कळटा, म्हाका स्वतंत्र जायसै. आनी केदाळा स्वतंत्र जावंक गेलें गी. थंयसर मनशा कुळाक ताका सर तरेचे जिन्साचे कश्ट प्रारंभ जाले. हांगासर ह्या आमी ओपारेंत पळयत आसतना थंयसर तो पूत म्हणटा, म्हाका म्हज्या वांट्याचो म्हाका इसो दी. हांव स्वतंत्र जावंक आशेतां. म्हाका तुजें कारबारपण नाका, तुज्या अंडर म्हाका काम करूंक नाका. म्हजो वांटो म्हाका दी, हांव तो स्वतंत्र जावन जियोंक आशेतां. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, बापायन ताणें इसारले बरी ताचो वांटो ताका दिलो. आनी स्वतंत्रता ह्या ताजे एक ओनरशीप रायट दिलें. मोगाचें उडास दवरा की तें येदोळ वरेक बापायचें आशिल्लें, आतां तें ओनरशीप ह्या मालकपणाचे हक्क ह्या धाकट्या पुताक आयलें. आतां मालकपणाचे हक्क आयिल्ल्या वरेन कितें जाता, मालकपणाचे हक्क आयल्यार मस्त कश्टांचें काम मोगाचें न्हू. उडास दवरया, मालक जाल्ल्या वेळार आमी तें कशें वृद्धी करचें म्हूण आमी जाणवाय उपाय करी जाय. मालक जाल्ल्या वेळार तें रक्षण कशें करी जाय म्हूण हांवें तुवें जाणवाय उपाय करी जाय. आमकां ताका बोळ जाय जाय, आमकां ताका जण जाय जाय. हर एक संगतीचें मालकपण खुशाल्याचे विशय न्ही मोगाचें न्हू. प्रत्येक तरान सर्गीच्या दृश्टीन आमी पळयतना आत्मीक जिवनांत मालकपण ह्या ओनरशीप तितलें सुलभाचें न्हय. कशें संवसारार सुणी वागटा येवन सोर येवन कान्नां घालतात, आत्मीक जिवनांत सैतान ह्या पाड कितें आसा तें येवन आमच्या कितें आसा तें कान्नां घालून येतात. त्या देखून सुमयान जेजून सांगलें सांजोवच्या 10व्या अध्यायान 10व्या वाक्यांत, सैतान येता सोरूंक, लुटूंक, नागोवंक आनी नाश करूंक. मोगाचें न्हू, जें कितें स्वतंत्र काय ना मालकत्वाचें म्हणून हांव पळोवंक आशेतां तें भारी कश्टांचे विचार. आनी हांगासर आमी पळयलें जाल्यार हो पूत चिंता हांव मालक जाता, म्हज्या ओनरशिपार हांव रावता म्हणून. आनी कितें जाता पळया, थंयसर तो घेता आनी पळयत पुस्तक म्हणटा
13 वाक्यार थोडेच ताणें दिसांनी आस्त बदेक पुरा विकलें, मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. कित्या खातीर ताचो दुडू पुरा विबाड केलो? कित्याक म्हळ्यार थेन ताका कशें दवरून काडोवचें म्हणलें कळोवंक ना. किर्तनी पत्मूर पयलें वाक्य म्हणटा, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून. म्हळ्यार तो गवळी जाल्यार हांवें कारबारी, हांव पाटलावदारी, म्हाका कांय उणें पडना. पूण केदाळा हांवच गवळी जावंक येता, म्हाका तें सकत ना, तें दवरून काडोवचें आसलें. आनी त्या वेळार हांव हातूंत सलवतां. मुस्तुपटी आमकां बगता, कित्या खातीर हांवें देवाचेर ओंदून आसाचें, कित्या खातीर हांवें देवान सांगल्या बरें आयकाचें, म्हाकाच जायना गे, म्हाका जाणवायना गे मोगाचें न्हू, हांव हातूंत सबार पोटी चिंता. हांगासर पळया, स्वामी जेजू सांगता, केदाळा डिपेंडन्सी तावन ओंदून तावन भायर वेता, थंयसर ताका दुसरी सूख करता, सगळें आपलें होगडावन घेता मोगाचें न्हू. आनी थंयसर मुखार पळया, मुखलें 14 वाक्य म्हणटा, ताजें पुरा होगडावन काबार जाताच तो अडचणेन सांपडलो म्हणटा. अडचणेंत सांपडलो कित्याक म्हळ्यार ताका ताजेच स्वंत जाणवाय ताजे पावना जाली. बापायची जाणवाय विचारूंक बापूय थंयसर ना जालो आनी तो अनाथ जालो. केदाळा मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर असो आदार नासतना हांव हातूंत जियोन आसता. हांव हातूंत सबार पोटी अडचणेंत आमच्या जियेता. सर्वेस्पर बाप हांव केदाळा, देवाक म्हजो बाप म्हणून हांव ताजे लागीं ओंदून जियेना, अडचणेंत हांव हातूंत जियेता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, ताजेडे आख्रेक दुकरांनी खंयच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें, तरी पूण कोणीय ताका दिलें ना. उडास दर्या, आमी खाली हात जावचें, तें देवाचें आशिर्वाद खंडितूय न्हय. आमी निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा, 3 अध्यायांत 21 वाक्य, आनी हांव म्हज्या लोकांक इजिप्तकारांची दायला भाशी करतलो, पूण तुमी वेतना रित्या हातांनी वेचिनात. देवाची खुशी केदींच ना मोगाचें न्हू. हांवें आनी तुवें रित्या हातांनी आसची. म्हज्या बापायची, सर्वेस्परा देवाची केदींच खुशी ना, हांवें आनी तुवें रित्या हातांनी आसची. आनी हांगासर देवाची कृपा तो होगडावन घेतल्या वेळार, देवातावन तो पयस गेल्ल्या वेळार रित्या हातांनी तो भरता. आनी रित्या हातांनी वो भरता आसतना आमकां एक स्पश्ट कळीत जाता, केदाळा सांगातपणांतावन आमी भायर वेता, थंयसर सामासे प्रारंभ जातात, सामासे प्रारंभ जातात. आज अब्राम आनी लोट आसले, सर्वेस्परा देवान अब्रामाक मात्र आपयलें, लोटाक येवंक सांगूना. पयलीं पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्परान अब्रामाक तुज्या गांवांतावन भायर ये म्हळें. लोट फाटल्यानंत गेलो आनी केदाळा मिसर लोट अब्रामा सांगाता आशिल्लो. लोटा सांगाता पयलीं पुस्तक म्हणटा, उत्पत्ती ग्रंथांत 13 वाक्यांत, अब्राम संगे आयल्या लोटाकी बोकरे, गोरवां आनी तंब आशिल्ले. आनी इतली अभिवृद्धी जाली की ते दोगांय की सांगाता जियोंक जायना जालें. लोटाक आतां आयलो अहंकार आयलो, आनी म्हजे कडेन जालां, हांवें कित्याक झुजोन असो. आनी आख्रेक अब्राम म्हणटा, जाल्यार आमी विंगड जावचें की. लोटाक भारी खुशी जाता आनी तो पळयता सोदोम गोमोरा कुशीन भारी एक समृद्धीचो देश. आनी हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू, केदाळा आशिर्वादीत अब्रामातावन ताज्या सांगातपणांतावन लोट भायर गेलो गी ताका समस्या जाले. आख्रेक तो सोदोम गोमोरा नाश जातना खाली हातांनी त्या लोटान येसय पडलें, खाली हातांनी येसय पडलें. त्या देखून मोगाचें न्हू, पयले विचार हांवें तुवें समजा जाय, देवाचें भुरग्यांचो अनुभव हांवें सोडिचो जाल्यार ताजें अधिकार, ताजें एबांडन्स हांवें तुवें अनुभव करीत जाल्यार सर्वेस्परा देवाक हांवें तुवें कितें जावन आसा जाय, हांवें तुवें संपूर्ण तरान डिपेंड जावन, म्हळ्यार
ठाचेर हुंदोन जियेसाय. आनी मुकलें तो आमकां सगळ्यांक उत्ता तो येत आसतना बापूय धांवन आयलो आनी ताका पळयत जाल्यार तुमी थंयसर ताका कांय पवित्र आत्म्यान सांगिल्लें न्ही. स्वा कुशेंत तो चिंता आपूण हांव सगळो सोलोवन गेलो. तो म्हणटा शेकी ताका भूत येयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसात. उडास दवरया मोगाचे न्हू. हर एकी पवित्र आत्म्यान सांगात जायचें म्हणून न्ही. आमकां स्वंत बूद देवान दिल्या. एक विचार कितें म्हळ्यार ह्या पोड उरल्या वेळार देवाक ह्या ताज्या बापायक चिंता आसतना थंयसर ताका बरेंपण लाभूंक सुरू जाता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा त्या पोडोल्ल्या पातकी जिणेंत हांव तुमची येयल्ल्या वेळार केदाळा हांव बापायक धन्यान देवाक म्हजो बापूय म्हूण वळखोन ताजे लागीं हांव फाटीं येता गे. सर्वेस्पर देव संतुश्ट जावन आमकां आशिर्वाद करता, बोटाक मुदे घालता, पोटलोवन धरता हें सर आमी जाणाव. आतां इंट्रस्टींग पार्ट ह्या मुस्तू गरजेचो विशय दुसऱ्या पुता मालगाड्या पुताची. मुस्तू जाणांक थोडे वटेन बगता देवा म्हज्या मालगाडो पोतो इतलें बरें केलें ताका कित्या बापायन त्या प्रमाणे चलयलो, ताका कित्या एक बरें करना गम्मत करूंक दिवना म्हूण मुस्तू जाणांनी म्हजे कडेन विचारलें आसा. तें कशें जावचें. त्या धाकट्या पुतान पुरो अन्य आयकून गेलो, ताका गम्मत केलें आनी व्हडल्या पुतान पुरो आयकलें ताका कित्याक दिवना म्हणलें. मुस्तू जाणांनी सांगलें आमी आयकलां. आज आमी नियाळ करया मोगाचें न्हू. आतां दुसरो पूत कितें म्हणटा पळया. दुसरो पूत म्हणटा तें थंयसर तो आयकता आनी तो रागान कडकडटा. कित्या खातीर आनी घरा भितर वचना जालो. तो ताजो बापूय भायर येवन ताका बळावंक लागलो. हांगासर आसा एकलो व्यक्ती पूत, ताका राग येता असले पुताक सगळें पाड करून येयल्या पुताक आनी बापायन कशें स्विकार करन ताका पाडको मारलो गे म्हणून. आनी हें जाणा जालो बापूय वेचीक पुताक मात्र पोटलून धरूंक येसो न्ही, ह्या पुताक येता तस्सो वचोन त्या व्हडल्या पुता लागीं वचोन ताका भितर यो म्हूण बोलावंक लागता. हांगासर आतां मस्तू गरजेचें हें. आतां पळया 29 वाक्य. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय इतलीं वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. कसो घडलो तो? गुलामा बरी घडलो, पुता बरी घडलो ना तो, गुलामा बरी घडलो. आनी तो म्हणटा एकच एक पोटी तुजें उतार मोडूंक ना, म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील्स तुवें म्हाका दिलें नाय. आतां हांगासर आसा ह्या ओपारेचो गुट मोगाचो न्हू. धाकटो पूत कसो पळय ताज्या इश्टां कडेन गम्मत मारूंक आशिल्लो, त्याच प्रमाणे व्हडल्या पुताक कितें समान आसा. दोगी एकच तकडेर आसात. धाकटो पूत चिकेशेक मुखार गेलो, व्हडलो पुती त्याच तकडेर आसा, ताकाय ताच्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक जाय. पूण बापायचें नियंत्रण आशिल्ल्यान ताका गम्मत मारूंक जावना. जर तर बापायन ह्या व्हडल्या पुताक सांगलें तरी तुजो वांटो घेवन वच म्हणल्यार व्हडल्या पुताची गत इतली आसती. कित्याक व्हडलो पुती म्हणटा म्हाका म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक जाय. धाकट्या पुताक येंत जाय आशिल्लें, धाकट्या पुतान वचून इसान खाण गेलें, व्हडल्या पुताक ताणें इसान काडूना मोती भितर मात दवरलें. आनी त्या खातीर तो बापाय संगी एक कोटान जियोंक शकना. आनी केदाळा तो काम करनासलो, तो पुता बरें काम केल्लें न्ही, ताणें एका गुलामा बरें काम केलें. कित्याक म्हळ्यार त्या व्हडल्या पुताक बापाय थंय तो बापायचो संबंध थंयसर नासलो. तो एक धनी आनी नौकरा बरें काम करनासलो मोगाचें न्हू. उडास दवरया. आज हांव आनी तुवें पवित्र सभेंत येत्त मालगाड्या पुता बरीं आसाव. त्या आमी चिंताव, आमी पवित्र सभेंत आसाव, आमी देवा सांगी आसाव. आमकांच आज आमी विचारया मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं निजायकी त्या देवा बापा थंय मानसीक तरान एक जावन आसावंगी म्हणलें उडास दवरया. कशें ओ मालगाडो पोतो बापाय संगी
मानसीक तरान तो एक जावन येतलो. तो त्या संदर्भाक सगळी आस्त वखत मेळटा म्हणून थंयसर तो बरें करून काम करनासलो. ताजी मोत धाकट्या पुता पर्यंत ताकाय फ्रेंड सर्कला कडेन गम्मत करूंक जाय आसलें. हांव आनी तुवें तशेंच आमच्या संवसारीक सांगता गम्मत मारूंक जाय. म्हाका आनी तुकाय उरल्या पुरा करचें बरें. उरलें कोण पळय भायर नाका जाल्लें पुरा करतात. थिस आशा आकांक्षा हर एका मनशाक म्हाका आनी तुका आसा मोगाचें न्हू. तरी पूण आमी एका नियंत्रणार आसा. कित्याक देवा बापाचें नियंत्रण आशिल्ल्यान हांव आनी तूं इतल्यार आसा. जर तर आमकांय देवा बापान सोडल्ले हात सोडलो वोस म्हणल्यार आमी तशेंच जात्या. त्या देखून वो मलगडो पूत गुलामा बरें काम केलें पुता बरें न्ही. ह्या मलगड्या पुताक कितें आशिल्लें ताकाय इश्ट सांगाता गम्मत मारूंक आसलें. पूण बापायन तें सोडूं ना. त्या खातीर तो थंयच आसलो. पूण हांगासर आनीक पळया थंयसर तो परत म्हणटा. पूण ताज्या बापायन ताका सांगलें पुता तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पळय हांगासर बापाय आसा. बापा पुताक म्हणटा पळय पुता सगळें म्हजें कितें आसा तुजें. पूण सगळें बापायचें कितें आसा तें ताचें म्हणलें बोगाप ह्या पुताक नासलें मोगाचें ना. उडास दवरया. सगळें ताजें कितें आसा तें पुताक आपल्या बापायचें तें म्हजें म्हणलें बोगाप नासलें. तो चिंतलो हें सगळें बापायचें हांव केवल हांगा एक गुलाम म्हणून. केदाळा असलो मनोभाव आसा हांव आनी तूं पुता बरी जियोंक शकना मोगाचें न्हू. खेदाळ हांगासर हेडिंग वेंचीक पुताचे ओपार म्हूण दिलां जाल्यार वास्तवीक तरान सोम्याजीसून दोगा पुतांची ओपार दिल्ली. एक पूत हांगासर कंप्लीट तरान भायर गेल्लो आनेकलो भायर येवंक अत्रेकतालो पूण तो नियंत्रणार आसलो. तितलेंत व्यत्यास. पूण दोगांय पुतांक बापायच्या त्या मोगाचो बापायच्या त्या अधिकाराचो बापायच्या त्या त्या ग्रेस कायचो अनुभव करूंक दोगांयकी जावना. हांव आनी तुवें तशेंच मोगाचें न्हू. केदाळा हांव आनी तूं देवा लागीं एक जावन जियेना. हांव आनी तूं देवाची भुरगीं जावन नांव मोगाचें न्हू. केदाळा हांव आनी तूं देवा तें एक जावन जियेता. सगळें सर्वेस्पराचें मुचें आनी तुजें दिवंक साध्य आसा. त्या देखून पयल्यान पयलें तुवें उडास दवरय. पयल्यान पयलें देवाची भुरगीं हांवें तुवें जायचें जाल्यार देवातय संपूर्ण तरान डिपेंडन्स जायचे. वेंचीक पुताचे ओपारच्या त्या हेडिंगार सगळे विशय आसची. सोमींजीसू म्हणटा बापायचेर वंदून जियेतल्याक बापायचेर एक जावन जियेतल्याक ताजे सगळ्याचो अनुभव करूंक मेळटा. जर तर ताच्या डिपेंडन्सीतावन जर तर आपूण स्वतंत्र जाता म्हूण गेलो व्यक्ती मनीस देवातून स्वतंत्र जाल्ल्या बरी ह्या हांगासर ओपारेन सांगलें जालो जाल्यार त्या वेळा आमी देवाची भुरगीं जावन ताजो संतोश ताजो अनुभव हांव आनी तूं सोडूंक शकना. तर मोगाचें न्हू उडास दवरया आमच्या जिवितांत आमी सदांच सर्वेस्परा देवाचें वंदून आमी जिवंक शकया. जर तर स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसलो हर एक पोटी संपूर्णपणी बापाक तो वंदून जिवन आसलो. तो स्वतंत्र खंय सांगोना हांव म्हज्या खुशेन करता म्हण. तो हर एकटी म्हणटालो बाप कितें सांगता तें हांव करता. बापान म्हाका धाडला त्या खातीर हांव करता. बापान म्हाका सांगलां त्या खातीर हांव करता. बापाच्या अधिकारार हांव करता. हर एकाकी तो बापाक वंदून आसलो. वेळ ना आनी हाचेर आणखी इल्लेशें मुखार आमी सांगता आसतना कशें आमकां अधिकार आमकां जिवनांत चलोवंक जाता. वंदून कंप्लीट तरान देवाक वंदून जियेल्ल्या वेळार कशें अधिकारयुत जिवंक जाता म्हणल्या विशयंत आमी मुखल्या मागण्या जमात आमी नियाळटले. पूण आज इतलेंच आमी उडास दवरया. आमकांच आमी विचारया आमी सर्वेस्परा देवाक बाप म्हणून मानून घेवन ताका संपूर्णपणी वंदून जिवन सांगे म्हणलें आमी उडास दवरून आज तावन संपूर्णपणान ताका वंदून कालें जाल्यार सोम्या तूं म्हजे सांगात आसाय
तुवें सांगल्या बरें हांव करता, तुका वंदून जियेता, तुजेर म्हजें म्हणलें कांय येना, सगळें तुवें सांगल्या बरें, तुका वंदून हांव जियेता म्हूण जियोंक प्रारंभ करया. आमचें मुक्लें जिवन संपूर्णकायेचें दादोसकायेच्या जिवना कुशीन आमची मेटा आमी काडटले हांव. आमेन. सोम्या जेजू, तूं बापाची कुशी कितें तें कळोवच्या खातीर मनशापूत जावन ह्या संवसारीन जियेलोय. आपल्या जिवाची बली भेटोवन आमकां सर्वांक पातकातावन धुवन नितळ करन बापाची भुरगीं जावचें हक्क तुवें आमकां दिलें. सर्गीचो दारवाटो तुवें आमकां उक्तो केलोय. मनशा कुळा खातीर रगात वारावन तूं बापाक काल जालोय. हर एका घडये बापाची कुशी कितें तें समजून त्या प्रमाणे जियेलोय. कश्ट, दूख, अवमान, निंदा हर एक तुवें सोंसले, पूण बापाक आविदेय केदींच तूं जावंक नाय. मोगाळा सोम्या, तुजें कालतेपण आमकां लाभय आनी आमी हर एका घडये आमची दिश्ट त्रिएक देवाचेर खोसोवंक आमकां जाय आसची मजत पवित्रात्म्या मुखांतर लाभय म्हण मागता. समर्पण करता हांव सोम्या आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमची समाज, आमची दियेसीज, पवित्र सभा, आमची हर एक दिनाचेर तुज्या हातान समर्पण करन. मोगाळा सोम्या, खंयसर आमी सुकोन पडटा थंयसर आमी परिवर्तन जावच्या पासून तुज्या आत्म्याची सकत आमकां लाभय आनी आमी मनपूर्वकी परिवर्तन जावन बापाची कुशी पाळूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हण मागता. मोगाळा सोम्या, पयल्यान पयलें आमकांच आमी समर्पण करन आमचें जिवीत देवाक आनी मनशाक मानवा सारकें परिवर्तन जावंक कृपा लाभय म्हण मागता. सोम्या जेजू, हर एक पिडेस्ताक, हर एका गरजेवंताक तुज्या हातान समर्पण करता हांव सोम्या. आमच्या परजेचेर येवचे हर एक समस्ये तुज्या हातीन समर्पण करता हांव सोम्या. मुखल्या दिसांनी जावच्या एली सामांत आमच्या विंसून काडलेल्या तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या आपल्या लोकां खातीर झुजच्या, लोकांच्या हक्कां खातीर सदांच आपलो ताळो उबारूंक तयार आसच्या मुखेल्यांक विंसून येवंक खंयसर अडकळी आसात ते सर्व अडकळी तुज्या हातान समर्पण करता हांव सोम्या. ते सर्व तुज्या दयेन आनी काकुळतीन मोडन घालन संपूर्ण तरण आशिर्वादीत कर सोम्या. आनी तुवें विंसून काडलेले मुखेली आमकां रक्षण दिवचें तसलें जावन, आमच्या हक्कां खातीर झुजचे झुजारी जावन, आमच्या हर एका गरजे आकांताक पावचे आप्त मित्र जावन तांणी वावरूंक तुजी आत्म्याची सकत तांचेर वत म्हण मागता. मोगाळा सोम्या, आमचो भावार्थ वाडय, आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमकांच आमी समर्पण करता आसतना ह्या घडये तुज्या हजरपणान आमची काळजां बर म्हण मागता. अर्गादी तोलो सोमिया अर्गादी तोलो सगळे म्हजी चिनी तुका समर्पितलो. अर्गादी तोलो सोमिया अर्गादी तोलो सगळे म्हजी चिनी तुका समर्पितलो. तू
तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तंस म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो तंस म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्घ दितलो सोम्या अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोम्या अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार घासतलो तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घ दितलो सोम्या अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोम्या अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटाच तुका हांव अर्घ दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटाच तुका हांव अर्घ दितलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडून तुजो आधार मागतलो आनी अर्घ दितलो सोम्या अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोम्या अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगळा सोम्या जेजू तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आतां आमकां हरी एकल्यांक आमी हरी एकल्यांक गरजेवंता सोम्या आमचे गरजो तुजे मुखार दवरता हांव सोम्या अन्याय अनितीक सांबाळल्ल्यांक समर्पण करता हांव दिल्ले रीण फाटी येनासतना दूख भोगच्यांक समर्पण करता हांव पिडेस्तांक समर्पण करता हांव सोम्या परवां दातारकेर जावचो तो संभ्रम सोम्या प्रोग्राम ते बऱ्या तरेन जावच्या पासत तुजो आदार मागता हांव सोम्या हर एक घडये तूं आमकां तुजो सांगात दी म्हण मागून हर एकल्यांच्यो गरजो तुजे मुखार समर्पण करता हांव आनी तूं आशिर्वादीत कर म्हण मागता हांव हालेलुया 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 बरे 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 हालेलुया 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 हा बराबा शबरा बरा 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 बराबा शबरा बरा बरा शबराबा हिला बाबा हिला Heal, Baba, heal, Jesus, bless, Sharaba, bless, Heal, Mashara, Heal, Baba, Heal, Baba. वातावरणांतल्या सोडून नेमती सबारांची भलायकी बिगडाल्या आणि सोमे जेजू सबारांक कुडींत इम्युनिटी पावर दिवन आशीर्वाद सिता म्हणटा रबशकतनमाई आला पुरेशकरा रेशतनमाई तलेलिशरा आला शिकरा बरबा आला हालेलुया 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 हात घालले काम सक्सेस जायनासतना कष्टोंच्यांक सोमी आशीर्वाद सिता एकल्याच्या हातांतली दूख सोमी संपूर्ण गुण करता म्हण बसयता अल्लमा शद बाबा हिबा गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम अंत कष्टोंच्या व्यक्तीचेर सोमे आशीर्वाद घालता आणि ताका हील करता लबशकरा बा जीसस गल 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 बारा बाबा 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 आला माशरा रा 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 आले ला माशरे हिला बाबा हिला आत्मिक सुखी दाडीत असलेल्या तोड्यांक सोम्याचो ताळो सोम्याक सरशीन येवंक उर्बा दिवन आशीर्वाद सिता म्हणटा लश्य ददरबा रितानाशा शिखर बरबरबा हाला बाबा आला ला ला हाला ला हालेलुया 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 हालेलुया
सुमेस्त आमी दिबी घालया सुम्याचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता एक घडी आमची कुटुंबां गांवांत परगांवांत आसलीं सकड कुटुंबादारां भुरगीं बाळां युवजन प्रायवंतां मलगडी पिडेस्त भाव भयणी हर एक लागीं ह्या सुमयेच्या पांय ताळाडया समर्पण करया आमचें सगळें कुटुंब देवान आमकां दिल्लें दिर्वें ते आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसांद्याक सुमयान आपडच्याक बरेपण करच्या खातीर विशेश तरेन आमी मागया आमचे मंगळूर दिएसीज आमचो गवळी बाप याजक धर्मीक भाव भयणी आमच्या मंगळूर दिएसीच्या गवळी परिशदेक 50 वर्सां सोंपतास तो जुबल्यो परवां 10 तारखेर आचरण करता आमचे दिएसीजींत ह्या गवळी परिशदा मारिपाक जाल्ल्या त्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर आज आमी देवाक अर्घ दिताना आमच्या दिएसीजीक विशेष तरान सुमयेच्या पांय तळा समर्पण करया परवांच्या कार्यक्रमाचेर आशिर्वाद मागया सगळें बऱ्यांतलें बरें जावच्याक हे मुखेलपण घेतिल्ल्या हर एक लागीं आशिर्वादीत करच्या सुमया कडेन आमी मागया मगाचे न्हू आनी कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांकांय तांची इंतेसांवां सुमयेच्या पांय तळाडया तांकांय सुमयेच्या पांय तळा समर्पण करया प्रत्येक जावन पिडेस्त भाव भयणी प्रायवंतां मलगडी अस्वस्थ आसली आनी ह्या दिसांनी आमच्या भयणीक सांगल्या प्रमाणे वातावरणांत सोडून एगडून जायत्या जाणांक थाप शेळ खोंकली विविध तरेची पिडा विस्तारून आसा व्हायरस तो विस्तारून आसा सुमी आमची दया करून दी काकोल राखून दी हें सगळें थंड करून दी शांत करून दी आनी बरी भलायकी हर एक लागे सुमी लाभोवन दी म्हणून विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया मगाचे न्हू आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर आमी मागिल्ल्या हर एकल्याचेर जोडूंक आमी तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येच्या व्हडा साक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्वीर्या त्या रूपा बोधल्या नव्यो रीती आदर्या समोरच्या अस्कद्वेष्या बावरताचे बोल दिव्या सशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटान समोसामी वार्ता प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून बल सदांच आमची दया आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना